जायते आमी फॅसिलिटीज प्रोवायड केल्या कोलॅबरेटींग विथ द गोवा मेडिकल कॉलेज, गोवा डेंटल कॉलेज एंड द डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसीस. आणि ह्या सगळे तिनूय फॅकल्टींतले हांगा डॉक्टर्स आनी स्टाफ, पॅरामेडिकल स्टाफ, फील्ड स्टाफ सगळे हांचो हातभार लागला आमकां हो कॅम्प ऑर्गनायज करपाक. आणि हो कॅम्प आतां बेजिकली आसा की नॉन कम्युनिकेबल डिसीज जे कॅन्सर, हार्ट प्रॉब्लम्स, डायबिटीज, हायपरटेन्शन असले दुयेंतां जायतीं आतां वाडपाक लागल्यात बिकॉज ऑफ द लायफस्टायल चेंजीस, डायट चेंजीस. सो आतां हे कॅम्प एक्चुली इज मोर एडवांटेजियस टू सच टायप ऑफ पीपल. तांकां खुबश्या लोकांक खबर आसना की आपूण डायबिटीक आसा, आपलो प्रेशर वाडिल्लो आसा. सो दोज पीपल कॅन बी डिटेक्टेड एट दीस पर्टिक्युलर कॅम्प आनी तांकां ट्रिटमेंट मेळटली एंड देन दे कॅन फॉलो अप एट अवर हेल्थ सेंटर एट नावेली फॉर द फर्दर ट्रिटमेंट. खुबश्या लोकांक कितें हायर फॅसिलिटीज जाय, हायर इन्वेस्टिगेशन्स करचे पडटा, देन दे कॅन एप्रोच टू द GMC ऑर गोवा डेंटल कॉलेज ऑर टू द ऑस्पिसियो हॉस्पिटल. सो दोज पेशंट्सांक जे GMCन धाडटात दे वील बी गिवन अ प्रायोरिटी फॉर दॅट पर्टिक्युलर. एक स्टॅम्प मारून तांकां एक लेटर दितात. सो दे वील बायपास ऑल द क्यूज एट द गोवा मेडिकल कॉलेज एंड दे वील बी गिवन फर्स्ट प्रिफरन्स टू डू एनी हायर इन्वेस्टिगेशन्स आनी मेडिकेशन्स. फोर्थ मेगा हेल्थ कॅम्प आम्ही नावेली मतदारसंघात घडून हाडलो आहा. आनीक तुमकां खबर आसतलें हाजे हाडल्यान हेतू म्हणजे प्रत्येक नागरिकाचे भलायकी जी आहा जी नागरिकाची कर्तव्य न्हू पूण समाजाची आनी सरकाराची कर्तव्य. आनी हे नदरेन आमकां जाय की नावेली जो स्लोगन दिल्लो मेक नावेली क्लीन, ग्रीन, हेल्दी, सेफ एंड प्रॉस्परस. सो टू मेक इट हेल्दी आमी हो कार्यक्रम घडून हाडटात. आनीक otherwise also हिंगा तरेतरेच्यो सवलत्यो आसतात. even though it doesn't have a hospital attached, we have made the facilities which are available for hospital also available over here. आनीक फुडाराक आमी गेले की आहा की जशें 10 वर्सां आदीं पयलो आमी प्रोग्राम केल्लो सिनियर सिटिजन्स फोरम, सिनियर सिटिजन्स क्लब होय आमी करपाक सोदताय. कित्याक जे जाणटे नागरीक जे आहा तांची भुरगीं एक फावटी भायर आसता, ते एकटेच आसता. So they also need recreation, they need also support, health support. And if you want to empower the nation, you have to give good health and good education. So हे नदरेन धरून आमची हो कार्यक्रम जो आहा तो आमी प्रत्येक वर्साक फुडें व्हरतात. आनी प्रत्येक वर्साक जायतो लोक, जायते नागरीक आनी जायते आमचे कार्यकर्ते हितून भाग घेतात.